मॅडम आज इलेक्ट्रिसिटीचे डिमांड आहा हय आसा. सो इलेक्ट्रिसिटीची सिच्युएशन आमच्या सत्तरीत तुमी कशें पळयता लायटीचे कंडिशन की तुमकां लायट खबर आसा तुमी बी सत्तरीचे सो आमचे स्पेशली पर्या मतदारसंघ खूबच इश्यू आसा इलेक्ट्रिसिटीचे. सो इट इज हाय टायम आमचे जे अंडरग्रावंड केबलिंग आसा ते आमचे रुरल एरियान हाडपाचे, कित्याक म्हाका दिसता रुरल एरियान सिटीच्याकय जास्त गरज आसा अंडरग्रावंड केबलांची, कित्याक झाडां बी इतलीं आसता पडटा, सो दॅट इज प्रायोरिटी आहे. तुम्ही अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर डिमांड बीन करतले आतां. मॅडम इतके वर्सां थंय सिनियर राणो आहा तेणेन अशें कांयच इनिशिएटीव घेवन हाडूंक ना कशें दिसता. सो तुमी आयज इतके वोकल आहा की आमी पळयात इतलो आमचो ग्रामीण भाग जे सगळे बेजीक जे थंय आयलां, स्कुलां म्हणा, रस्ते म्हणा, उदकां म्हणा, येदे व्हडले ट्रिटमेंट प्लांट सगळे तांचेच खातीर आयलां न्ही. थंय कितें आशिल्लें कांयच नाशिल्लें, जंगल जी इतली सुर्ला सारको येदो व्हडलो इतलो वयर गांव खंय सकयल ठाण्याच्यान तांणी इलेक्ट्रिसिटी हें करून वयर दिल्या आनी कोणी करपा नाशिल्लें, पण तांणी करून दाखयलें तें. सो बट कितें जाता मागीर इतले वर्सां फॉलोअप मातशे प्रॉब्लेम जाता, ऑपोजिशनान आसतना कामां मातशी कमी जाता. सो मातशें फायदो जाता. सो आय एम देर टू टेक इट फॉरवर्ड.